वाळपय पिसुर्ले वाठारात एका 12 वर्साच्या गायच्या पोटात वट्ट 48.3 किलो प्लास्टिक सापडले। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या गायक 22 डिसेंबराक गंभीर अवस्थेत गोसंवर्धन केंद्रात हाडिल्ली। पशुवैजकी तपासणे उपरांत तिच्या पोटात प्लास्टिक पिशव्यो, पीव्हीसी पायपाचे कुडके, नायलॉन दोरी तशेंच हेर तरेचो कोयर सापडिल्ल्याचे उक्ताडार आयले। सध्या वचत थंय कोयर दिश्टी पडटा आनी हो कोयर ही जनावरां खातात, जाका लागून हे दुयेंस घडत आसा। गोसंवर्धन केंद्रात ह्या गायीचेर यशस्वी शस्त्रक्रिया केल्ल्यान तिचो जीव वाटोवपाक दोतोरांक येस आयले। श्रीराम गोसंवर्धन केंद्र हे रेस्क्यू केल्ल्या जनावरांचें हे दुसरें घर जावन आसा। कित्याक बऱ्याचशा वेळार आमकां सगळेच रस्त्यार पडिल्लीं जनावरां एक्सिडेंटान जाल्लीं किंवा सीक जनावरां किंवा जांकां ऑनर ना अशीं जनावरां ह्या गोशाळेंत आमी हाडटा, गायी हाडटात आनी तांचेर सगळो उपचार करता। पण ह्या दिसांनी अशें दिसूंक लागलां की प्लास्टिकाचें खूबच प्रमाण जनावरांच्या पोटांत प्लास्टीक सापडटा आनी अशाच स्वरुपाची एक गाय जी धाटवाडा पिसुर्ले हांगच्यान 22 तारखेक हाडिल्ली हांगा। तिची हिस्ट्री असली की ती गायच्या पोटांत प्रीमॅच्युअर वासरू जालें तिका आनी तें मरून पडिल्लें। अशा स्थितींत ही गाय रेस्क्यू करून आमी ह्या केंद्रांत हाडली आनीक आयज 2 दीस तिका आमी उपचार करताले आनी आयज ती मातशी सिरियस जाल्ल्या कारणान तिका युरिनेशन जायना जालें नॉर्मल आनी स्ट्रेनिंग करपाक लागली। सगळे उपचारांचे हे पळोवन आमी तिका आयज इमर्जन्सी ऑपरेट केली रुमिनेटॉमी प्रोसिजरान आनी तिच्यान हायेस्ट म्हणजे 48.3 किलो प्लास्टीक आमी भायर काडिल्लें आसा। ह्या गोशाळेंत तरी हायेस्ट प्लास्टीक एका कोणा गायच्या पोटांतल्यान आमी काडिल्लें आसा। आयज पर्यंत खूब ऑपरेशन आमी केली पण 48 किलोज हे खूब प्रमाणांत अशें दिसून आयलां आमकां। आनीक त्या प्लास्टीक टोटल प्लास्टीक मासान जायते वेगळे प्लास्टीकचे पीव्हीसी पायपाचे तुकडे आसले, ओल्ड कपड्याचे पिजलेले टोन ऑफ जीन पॅन्टीचे पीस आसले, लेदर बेल्ट आसलो, कन्स्ट्रक्शनाक वापरतात त्यो बायंडींग वायर ज्यो आसा त्यो वायरीचे पीस आसले भितर, पेट बॉटल्स आसल्यो। तर ही जेन्ना गाय एका गांवांतल्या परिसरांतल्यान येता इतलें प्लास्टीक घेवन, जवळ जवळ 12 वर्सांची गाय आसा ती, म्हणजे हे दोन म्हाका दिसता हे गेल्या 5 ते 7 वर्सां ही प्लास्टीक गाय खायत आसा आनी तें एक्युमुलेट जालें तिच्या पोटांत आनी म्हणून तें इतलें इन्फेक्शन जालें। खुबशे तिचे इंटरनल ऑर्गन्सय डॅमेज जाल्ले आसा प्लास्टिकाचें प्रेशर येवन। तेन्ना गांवागांवांत सुद्दां प्लास्टीक खूब प्रमाणांत मुबलक प्रमाणांत जनावरांक मेळटा अशें दिसता। तेन्ना ज्यो आमच्यो सिवीक बॉडीज आसा, सार्वजनीक जे ग्रामपंचायत आसा किंवा म्युनिसिपालिटी आसा, स्वयंसेवी संस्था आसात, तांच्यांनी हे प्लास्टीक गार्बेज कलेक्ट करून प्रॉपर डिस्पोजल करपाची एक सगळ्यांनी मेक घेवपाक जाय। हे ऑपरेशन जवळ जवळ 2.25 तास चल्लें आनीक म्हजे बरोबरचे म्हणजे कलिग्स आसले ते अमय कुट्टीकर आनी दिनेश पाटील हांच्यांनी म्हाका सहकार्य केलें आनी आमी हे सक्सेसफुली ही प्लास्टीक इतली काडिल्ली आसा। गाय बरी हा, गाय ओके आसा सद्या, अंडर ऑब्झर्वेशन। अंडर ऑब्झर्वेशन।